रोड म्हणजे हांगा हे पयलीं वॉल्त मरे शार्प सामके वता थंय खड्डे पडले आसता लोक रातचे कांय कळना डबक्यान आनी पडटा दोग तीन भुरगे राती पडलेले हांव एकदां स्लीप जाल्लो हांगा मागीर तेन्ना गव्हर्मेंट कांय पळयत ना हांगा कोण तो मुन्सिपल पळय तो PWCचो कोण तो पळयत ना हांगा वर्साच्या वर्सांक रस्तो पिड्यात 2-3 वर्सां रस्तो जाल्यार आनी शार्प हांगा सायड मेळना दुसरी सायडीन गाडी भायर रस्त्यार वयता म्हणजे दुर्गाचेर वयता म्हण हांवें रस्ते आमी एका सगळ्या भुरग्यांनी यूथ भुरग्यांनी पयशे लायकून आमी रस्तो तयार करपाक थारायला सायटीक तेका उदक वचपाक ड्रेनेज वालेत ना उदीक साठवतना रस्तो पिड्या जाता कितली वर्सां जाली रोड केल्यार हांगासर 2-2.5 वर्सां जाली रस्त्याक केले बरें ह्या संदर्भात तुम्ही मेळाले ते पयलीं कोणाक कोण सगळे वता थंय पॅच मारता हांगा पॅच मारना भायल्या रस्त्याक तेंच्यांनी पॅच मारले हांगा पॅच मारूं ना भायल्या रस्त्याक फाटल्या दिसांनी पॅच मारला पेपरार इल्ले पॅच मारतना अजून काय कोण पॅच मारिना कालवाटूय आहा तेका तो सायटीक गांवांनी फुडें रस्तो सामको पिड्ड्यार जाल्लो देवळा कोठा वयता सामको रस्तो गाडी चलोवंकच मेळना हे पायपलायन घातल्या हेची घातल्या उदकाची तेन्ना रस्तो सामको पिड्ड्यार हे तुमी खंयचे कॉन्ट्रिब्युशन करता तुमचे आमचे ओन सगळ्यांचे पयशे हांगा इतले वलत इतले डेंजर आहा हे कळ्ळें खुबशे जाण पडल्या कळ्ळें कोणाचे हाड फ्रॅक्चर जाला म्हणजे पाय फ्रॅक्चर जाला सगळे काबार जाले हांगा पूण कोण केअर घेयना कळ्ळें आनी हांगा इतले खड्डे पडल्या आनी रस्त्याक खंयच खड्डे इतले ना पूण कोण पंचायतीचो कोण पळयना काय पळयना कळ्ळें आनी सालेली इतली सुंदर सालेलीच्या बाबान केल्या ती एंट्रन्स इतलो सुंदर आहा आनी फुडें सबन एकदम सगळे तेणी बावड्यान काम बरें केलां आपले पयशे मोडून पूण बाकीचे कोण पंचायत कोण केअर घेयना तेंच्यांनी मातशें केअर घेवपाचें कळ्ळें आनी मातशें जीव लोकांचे मातशें सेव करपाचें तुमकां कितें म्हणपाचें आहा की ह्या सरकारान ह्या रोडा कडेन दुर्लक्ष केलां म्हणपाचें आहा दुर्लक्ष 100% केलेलो आहा कळ्ळें सालेल्यान कोण पळयत ना कळ्ळें सालेल्या बावड्या गांवान उदक येना 8-8 दीस म्हणजे दुर्लक्ष इतलो की तेंच्यांनी कशें जगपाचें तेंच कळना तांकां कळ्ळें टँकर येता व्हडे टँकर येता टँकराचें उदक पिवपाचें काय न्हावपाचें तेंच कळना म्हणजे कसलें उदक हाडटा कितें हाडटा कोण केअर घेता खंयसून उदक येता कोण पळयना कळ्ळें हें सगळें मातशें गव्हर्मेंटान केअर घेवंक जाय कळ्ळें आनी प्रमोद सावंतकूय सांगता मातशें सालेली मातसो इतलो म्हणून हें करूं नाका नेग्लेक्ट करूं नाका बरो गांव आहा तो कळ्ळें सुंदर गांव आहा आम्ही सालेलीचे सगळे रेजिडेंट हांगा आता कितके गेली वर्सां आमी पळयल्या म्हणजे 3-4 वर्सां जाली दर वर्सा आमी हांगासून आतां डेली अप एंड डावन करता बायकीन पावसान सारकें अशें रश हांगा उदक व्हांवून येता वयरच्यान तो शार्प टर्न आसा थंय सादो आरसो बसून ना मिरर बसून ना थंय फुडल्यांची गाडी येता पळय ती बसून दिश्टी पडना हांगासर गाडयो बसून येयल्यो सारक्यो त्या सायडीक मोपून येतात उदक जेन्ना हांगा येता पळय तेन्ना उदक सगळें हांगा सांठवता ते खड्डे बसून आहा पळय ते दिश्टी पडना ते एवरी आतां 2-3 वर्सां पयलीं हांगासर घातलेले पळय तेंच्यानी रस्तो केल्लो जस्ट बँडेज करून तेंच्यांनी पॅच मारलेले त्याच्या वयर आनी काय करूं ना मागीर आहा पळय तशें मागीर हांगासर खड्डे जाता आतां इतको टायम आमी पळय दर वेळ एक्सपेक्ट करनाका आमचे कडेन की आमी पंचायतीन वयतली किंवा आनी कोणाक सांगतली वचून बाबा हा रस्ते रिपेर कर रस्ते कोण हांगासर हें करिना कंप्लेंट पसून बरोवन घातल्यो कितें केल्ल्यो तेका वरच वयता तेका सँक्शन जातलो एस्टिमेट जातलो सगळें जावन मागीर हांगा रस्ते तयार जातले तिका आमचो आमी कोण आतां आजकाल भुरगे पसून आतां पळय आमी सकाळची वयता ती रातची घरा कडेन येता रातच्या काळोख हांगा गोरवां बसता कितें बसता समजा धक्को मारून पडत जाल्यार आमकां कळचें बसून ना हांगासर सो तेका लागून आमी इनिशिएटीव सगळे युथान मेळून हांगासर इनिशिएटीव घेतला आमी सगळे जाणां एकठांय जावन आमी सगळ्यांनी पळय सगळ्याक हांगासर सायडीक आमी फातर घालून सोलींग करून आमी हांगासर रस्तो जातलो जर तुमकां कोणाक दिसता की बाबा हा कित्याक गव्हर्मेंट हांगासर काय करिना सो तो मेन रिजन एक्चुअली आतां जो सगळो यूथ रेडी जावन येवपा ते सगळीं फुडें सरून आमी आमच्या पयशांनी कॉन्ट्रिब्युशन करून आमच्या पयशांनी करता जर तुमकां कोणाक हांगासर दिसता की तुमच्या सायडीक वचून जर रस्ते बी कितें आहा करपाचे आमी रेडी आसा करपाक कित्याक सद्या सरकारान म्हणटा ती पट्टी घातलेली आहा तेंच्या दोळ्याक सो दॅट्स द रिजन आमी हांगासर करपाक आतां हांगा उतरल्या आमच्या एक्सिडेंट जायत आसता डेली आमी मागीर तांकां पाणी बी दिवचें पडटा आमकां आनी जर हांगा रोड सारके गव्हर्मेंट काय करिना आनी जर तुमकां रोड सारको करपाक जाय आमकां कॉन्टॅक्ट करा आमी तुमचे ते रोड सारको करता तुमी कॉन्ट्रिब्युशन खंयच्यान हाडटले लोकांचे तुमी करता म्हणून सांगता आमी सगळे जाण कॉन्ट्रिब्यूट करता जशें आमच्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें की आमी इफ तुमच्या गांवांनी रस्त्यांची बी प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमी येवन करूं शकता बट हांगा बी भुरगे स्कुलाक वयता हायर सेकंडरी वयता जॉबाक वयता सो आमकां अशें मंडे टू सॅटर्डे आमकां पावचें ना आमी जाता अशें आमी संडे आमी येवन तुमकां तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमी ट्राय करता आनी तुमी पळयतात GNH